दैनिक गोमंतक हाका 61 वर्सां पूर्ण जाली। 61 वर्सां आपल्या दिसपट्टे जिणेचो एक अविभाज्य म्हणून जाल्ल्या गोमंतक दिसाळ्यान आपल्या 62व्या वर्सात पदार्पण केलेलें आसा। ह्याच निमतान दर वर्सा प्रथे प्रमाण गोमंतकाच्या कार्यालयात सत्यनारायण महापूजा जाली। स्मार्ट सिटी पणजेची ट्रॅफिक जॅमची समस्या अजूनही सुटावी जावंक ना। स्मार्ट सिटी पणजेन सेगीत 4थ्या दिसा येरादारीची कोंडी दिसून आयली। सकाळच्यानूच पर्वरेच्यान पणजे मेरेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। कामाक येवपाक सकाळी फुडें घरांतल्यान भायर सरिल्ले लोक 11:30 मेरेन ट्रॅफिक जामात आडकून पडले। G20 परिशदेक लागून रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगेचें काम चालू आसा। ताका लागून फाटल्या 3 दिसां सावन राजधानी पणजेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो दिश्टी पडटात। सेगीत 4थ्या दिसा सुद्धा पणजेत येरादारीची बरीच गचमुड्डी दिसून आयली। गोंयांत जावपी G20 समिटाक लागून पणजेच्या वार्डांत रस्त्याचें काम चालू आसा आनी ते जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन पणजेन तशेंच पणजेच्या आडेकडेक येरादारीची गचमुड्डी जातलीच अशें मत मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायलां। योग्य नियोजन करून पणजे पर्वरेच्या महामार्गाचेर जावपी ट्रॅफिक जाम सोडोव येता आनी येता त्या 2 दिसां भितून ताचेर उपाय येवजण काडटले अशें ढवळीकरान सांगलें। पणजेन सध्या सेगीत 4थ्या दिसा पर्वरीच्यान पणजे मेरेन बरीच येरादारीची गचमुड्डी दिसून आयला। पणजेच्या वार्डां तशेंच आशी कुशीक अशें हॉट मिक्सिंगाचे रस्त्याचें काम चालू आसा, तेका लागून सगळीकडे येरादारीची गचमुड्डी जाता। कांय दिसां भितूनच 2-3 दिसांत ह्या येरादारीची समस्या सुटावी करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां। सोनसड्या वयल्या कोयराची समस्या जो मेरेन सुटाना तो मेरेन प्रॉब्लेम चालूच आसा। कोयराची समस्या मे म्हयनो म्हटल्यार सुटावी जातली अशी खात्री आमदार दिगंबर कामत हाणें दिली। सोनसड्या वयलो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून सगळ्या वटेनच्यान प्रयत्न चालूच आसा। तेका लागून हो सोनसड्याचो प्रश्न बेगीनूच सुटाव जातले अशें दिगंबर कामत म्हणटा। सोनसड्या वयली समस्या मे म्हयनो म्हटल्यार सुटावी जातली अशी खात्री लेगीत दिगंबर कामत हाणें दिल्या। सोनसड्या वयलो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून सगळ्या वटेनच्यान प्रयत्न चालू आसा अशें लेगीत दिगंबर कामतीचें म्हणणें आसा। गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी बिलां पास करपाक जाय ती गव्हर्मेंट कन्सर्ना खातीर धाडिल्ली आसा। तशेंच महसूल खात्याची एक जमीन मुळगांव ESI हॉस्पिटल बांदपा खातीर दिला अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी बिलां पास करपाक जाय ती गव्हर्मेंट कन्सर्ना खातीर धाडिल्ली आसा। त्याच बरोबर महसूल खात्याची एक जमीन मुळगांव ESI हॉस्पिटल बांदपा खातीर दिला अशी म्हायती लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलेली आसा। अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या खाला येवपी 28 कोटीचो महत्वाचो प्रकल्प जातूंतल्यान 33 kV ट्रान्समिशन जाता। तातूंत सुदारणा करपाचें काम येता त्या 26 तारखेच्यान सुरू करतले अशी म्हायती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान अंडरग्राउंड केबलिंग विशीं उलयतना दिली।
हे काम फोंड्या सब स्टेशन ते कुंडे सब स्टेशना मजगती जातले। ह्या कामाक सुमार 8 म्हयने लागतले अशें मंत्री सांगतात। जाल्यार ह्या कामाक लागून उद्देगीक वसणुकेत ज्यो सुदारणा जावपाक जाय आसल्यो त्योय जातल्यो अशें सुदीन ढवळीकरान सांगलें। बेरेस्तारा खडी व्हरपी ट्रकाक म्हापशा पेड्या महामार्गाचेर उजो लागलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक बांदा सावन जुवारी वताना ट्रकाच्या टायरांतल्यान धुंवर येवपाक लागलो। बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळ घडणूक थळाचेर पावता म्हणसर ट्रकाच्या 6 टायरांक उजो लागलो अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। बेरेस्तारा खडी व्हरपी ट्रकाक म्हापशा पेड्या ह्या महामार्गाचेर हो उजो लागलो। ट्रकाच्या 6 टायरांतल्यान धुंवर येवपाक लागलो आनी उपरांत टायरांक उजो लागलो अशें उजो पालोवपी अधिकाऱ्यांनी सांगलें। सुमार 10 लाख रुपया खर्च करून मये पंचायत वाठारांत MRF म्हटल्यार कोयर संकलन शेड उबारतले। थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या हस्तुकी ह्या शेडी खातीर बुनयाद घातली। आपलो गांव नितळ दवरपाक दर एकल्यान सहकार्य करचें असो उलो आमदार शेठ हाणें ह्या वेळार मारला। सुमार 10 लाख रुपया खर्च करून मये पंचायत वाठारांत MRF म्हळ्यार कोयर संकलन शेड उबारतले। थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या हस्तुकी ह्या शेडी खातीर बुनयाद घातलेली आसा। तशेंच आपलो गांव नितळ आनी सोबीत दवरपाक दर एकल्यान मदत करपाची आनी सहकार्य करपाची गरज आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेठान सांगलें। वट्ट 15 वर्सां उपरांत दिवचले राज्य पावंड्यावयली पुरुश गटां खातीर मिस्टर बिचोलीम बॉडी बिल्डिंग सर्त आयोजीत केलेली आसा। PP2 गो मस्कलर आनी फिटनेस सेंटर तशेंच आर फिटनेस स्टुडिओ हांच्या जोडपालवान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर शेनवारा 25 मार्चाक सांजेच्या 6 वरांचेर ही सर्त जातली। सर्तींतल्या जैतिवंतांक ट्रॉफी आनी रोख इनामां दितले। सर्तीच्या ट्रॉफीचे अनावरण केले उपरांत आयोजन समितीचे प्रसाद धोण आणि विष्णू उसकयकार हांणी ही माहिती दिल्या। एकविसाव्या शेंकड्यान वैजकी सेवा बऱ्योच सुदारल्यात। जायत्या दुयेंसांचेर उपचार शक्य आसा तरीकूय कांय लोकांचो पारंपारीक आयुर्वेदीक उपचार पद्दतीचेर विश्वास आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी आजुनूय कांय लोक गांवठी झाडापाल्याची वखदां दितात। नागझर कुठ्ठी वाठारांतलो संतोष नायक हो गांवठी झाडापाल्याची वखदां दिता। खुबशे लोक वखदां विकत घेवपाक ताच्या घरा येतात। पुर्वजां सावन तांच्या घराब्यांत ही गांवठी वखदां दिवपाची परंपरा आयज मेरेन चालू आसा अशें संतोशान सांगलें। मोदी आडनावा विशींच्या मानहानी प्रकरणात शिक्षा सुनायल्या उपरांत आता राहुल गांधीक व्हडलो धपको बसला। फाटल्या वेंचणुकेच्या वेळार सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदी कशे असो प्रश्न उपरासीत राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर टिका केल्ली।
ह्या प्रकरणात सुरत न्यायालयान राहुल गांधी हांकां दोशी फार्मायला आनी दोशी थारयत 2 वर्सांची ख्यास्त सुनायल्या। ते उपरांत आतां राहुल गांधी हाचें संसद सदस्यत्व रद्द जाल्ल्याचें कळटा। ताका खासदार म्हणून अपात्र थारायल्ले आसा। गोंय राज्य मुखेल म्हायती आयुक्त विश्वास सातरकर हांणी आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्स हांणी आरटीआय कायद्या खाला मागलेली म्हायती गोंय राजभवनात सादर करूंक नाशिल्ल्या कारणान दाखल केल्ल्या 2 अपिलांचेर निमणी सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणाचेर म्हायती आयुक्त आपलो आदेश 12 एप्रिलाक दितले अशें कळटा। 11 ऑक्टोबर 2021 दिसा आदोगाद रॉड्रिक्स हाणें 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 ह्या कालावधींत गोंयचे राज्यपाल आशिल्ल्या सत्यपाल मलीक हांणी प्रधानमंत्री आनी गृहमंत्र्याक बरयल्ल्या सगळ्या अधिकृत पत्राच्यो प्रती राजभवना कडल्यान मागयल्ल्यो। पूण भौशीक म्हायती अधिकारी गौरीश शंखवाळकर हाणें ही पत्रां राजभवना कडेन नात अशी जाप दिल्ली। जाल्यार ही म्हायती न पुरो बेकायदेशीर असमर्थनीय आसा असो दुबाव आसा अशें म्हणीत आदोगादान अपिलांत म्हटलां। पार्शे वाठारांत खाजन बांदाच्या सोबितीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान सांगलें। फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो बांद बांदून दवरिल्लो, पूण ह्या बांदाची नितळसाण आयज मेरेन केली ना। थळाव्या आमदारान फुडाकार घेवन ह्या कामाक एकदाची सुरवात केल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। पार्शे वाठारांतल्या ह्या खाजन बांदाच्या सोबितीकरणाक आतां सुरवात जालेली आसा। थळाव्या आमदारान फुडाकार घेवन ह्या कामाक एकदाची सुरवात केल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। पेडणे वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्नच उप्रासला। देखून भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान पेडण्या वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें केली। शुक्रारा 15 MLD उदकाच्या प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। सुरतच्या न्यायालयान राहुल गांधी आड दिल्लो निवाडो सामको दुर्दैवी आसा आनी राहुल गांधीक आदार उक्तावपाक आमी पुराय देशांत मोर्चा काडटले अशी माहिती काँग्रेसीचो फुडारी KC वेणुगोपाल हाणें दिली। जेन्नाच्यान राहुल गांधी अदानी घोटाळ्या विशीं भाजपाक जाप विचारपाक सुरवात केल्या तेन्ना सावन भाजपा मुद्दाम जावन तांकां ओग्गी करपाच्या यत्नांत आसात अशें वेणुगोपाल हाणें म्हटलां। मडगांव पालिकेच्या वॉर्ड नंबर 7 आमदार दिगंबर कामतीन 15 लाखाच्या उदरगतीच्या कामाचो बुनयादी फातर घातलो।
ह्या वेळार फातोडेचो आदलो आमदार आनी भाजप गोंय प्रदेशाचो सरचिटणीस दामोदर नायक आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. ह्या उदरगतीच्या कामाक लागून त्या वाठारात बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्ली कामाक आतां जलद गतीन जातली. देखून थळाव्या नगरसेवकान तशेंच काम करीत रावचें अशी मागणी आमदारान ह्या वेळार केली. हे वॉर्ड फातोर्डा मतदारसंघात येता. देखून मडगांवच्या आमदारान ह्या कामाचो बुन्यादी फातर घातिल्ल्या कारणात लोक अजापीत जाले. जे तरेन राहुल गांधी मागासवर्गीय समाजाचो अपमान करीत आसा ते तरेन ते भारत जोडो न्हय जाल्यार भारत तोडो यात्रा करता अशें दिसून येता अशें म्हणीत केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादवान राहुल गांधींचेर टिका केली. राहुल गांधीन सातत्यान केल्ले लोकशायेचेर प्रश्न, मागासवर्गीय समाजाचो केल्लो अपमान, हेर देशांनी वचून राष्ट्राची केल्ली बदनामी हाचे वयल्यान राहुल गांधीचो स्वभाव कळटा. न्यायालयान दिल्लो निर्णय हो कायद्या प्रमाण आसा. मात काँग्रेस ह्या कायदेशीर निर्णयाचेर लेगीत प्रश्नचिन्ह उबे करतात अशें यादवान म्हटलें. फास्ट फूड गाड्यांचेर तशेंच हेर हॉटेलांनी घरगुती सिलिंडराचो वापर जाता अशी कागाळ आयल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वास्कोच्या वेगवेगळ्या हॉटेलांनी रेड मारून तपासणी केली. हॉटेलकार वेवसायीक सिलिंडराचो वापर करता आनी ह्या करपा बदला घरगुती सिलिंडराचो वापर करतात. देखून लोकांक सिलिंडराच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा. ह्या विशींचो साबार कागाळी खात्यांत दाखल जाल्या उपरांत शुक्रारा वास्कोत नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दर एका हॉटेलांत वचून अचकीत रेड मारली. गोंयचो रांपोणकाराचो एकवटान वेळसावन डबल ट्रेकिंगाक पुराय विरोध केला. तशेंच गोड्या उदक रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून दूशीत जावपाक लागला. ह्या प्रकरणात दाखल घेवची गरज ना आनी संघटनेचे फुडारी ऑलॉन्सियो सिमोईस हांकां आमचो सदांच तेंको आसतलो अशें तांच्यांनी म्हटलां. गोंयच्या रांपोणकाराचो एकवटान वेळसावन डबल ट्रॅकिंग हाका पुराय विरोध केला. तशेंच गोड्या उदक रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून दूशीत जावपाक लागला अशें लेगीत आरोप केला. ह्या प्रकरणात दाखल घेवची गरज ना आनी ह्या संघटनेचो फुडारी ऑलॉन्सियो सिमोईस हांकां आमचो सदांच तेंको आसतलो अशें लेगीत थळाव्या लोकांनी सांगलां. आधार कार्ड पॅन कार्डाक लिंक करपाचो जो कायदो काडला तो येता त्या 31 मार्चा मेरेन लिंक करपाची मुजत वाड आसा. सामान्य लोकांक त्रासान घालपाचो आनी तांकां लुटपाचें काम भाजप सरकार सदांच करीत आयला अशें म्हणीत आदोगाद सुरेल तिळवेन भाजप सरकाराची टिका केल्या. दिल्ल्या वेळान जर आधार कार्ड लिंक करूंक ना जाल्यार 1000 रुपयाचो दंड घालपाची शिटकावणी दिलेली आसा. पूण कांय लोक अशिक्षीत आसात. तांचे कडेन फोन घेवपाक लेगीत पयशे ना, तांकां फोन घेवपाक लेगीत परवडना. तेन्ना तांकां 1000 रुपया दंड घालप हो तांकां लुटपाचो प्रकार. ह्या कायद्या खाला ह्या कायद्या विशीं जागृताय करची आनी हो न परवडपी दंड लागू करचो न्हय अशी मागणी सुरेल तिळवेन सरकारा कडेन मागल्या. दर्यावेळेर जावपी ध्वनी प्रदूषण विशींच्या केशीची सुनावणी सोमार मेरेन तहकूब केल्या. बेरेस्तारा ह्या विशींची सुनावणी जाल्ली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुलीस तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यान आपलो अहवाल कोर्टात सादर केला. दर्यावेळेर तांतयां घालपाक येवपी ऑलिव्ह रिडली कासवांक व्हडल्या आवाजांतल्या संगीताक लागून त्रास जाता. कांय वेळार हे कासव तांतयां घालचे बदला तांतयां घालचे पयलींच दर्यावेळेर पांय लावन परत वतात. ह्या विशींची केस कोर्टान चालू लेगीत आसा. म्हापशा बस स्टँडा म्हऱ्यांच्या पार्किंग लॉट वापरपी लोकांक पे पार्किंगवाले नाडटात अशें म्हणीत म्हापशेच्या लोकांनी तिडक उक्तायली. पे पार्किंगेच्या पावतेवयलें मोल खोडून थंय सुबेज दर घालून लोकांकडल्यान पयशे घेवपाचो प्रकार चलिल्ल्याचे एल्विन मास्करेनास ह्या नागरिकान सांगले. अशी फटवणूक जाता देखून ह्या पे पार्किंगेच्या मोलाचे बोर्ड जाग्या जाग्यार लावचे जेणे करून लोक दरा विशीं सादूर जातले अशी मागणी लोकांनी केलेली आसा. पे पार्किंगेक लागून जे पे पार्किंगेचे दर आसात ते तांकां लुटतात पे पार्किंगवाले अशे थळाव्यांची तक्रार आसा. ताका लागून ह्या पे पार्किंगेच्या जाग्याचेर बोर्ड लावचे आनी ह्या बोर्डांचेर पे पार्किंगेचे दर लेगीत मारचे अशी लोकांची मागणी आसा जेणे करून पे पार्किंगाक फटवणूक जावची ना अशें लेगीत लोक म्हणटात. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून वेळसांवच्या लोकांचेर हावळ येला. रेल्वे प्राधिकरण कोणाचें आयकून घेना. तांणी मनमानी कारभार चलयला. रेल्वे रुळाच्या मार्गान येवपी व्हाळ पुरोवन उडोवपाचें काम चल्लां. थळाव्यांचो हाका विरोध आसा. सरकारान आमचें म्हणणें आयकून घेतलें जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार आमकां कोर्टान वयचें पडटलें अशी शिटकावणी ऑलोन्सियो सिमोइजान दिला. ₹6.5 कोटी मोडून फातर्पा ते खानागिनी रस्त्याचें काम करपाक हातान घेतलां. शुक्राराक रस्त्याचो बुनयादी फातर घालून कामाक सुरवात जाली अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगलें. फाटलीं 15 वर्सां ह्या रस्त्याचें काम जावचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. एकदांच्या ह्या कामाक आतां सुरवात जाल्या. केपें मतदारसंघात आनीकूय उदरगतीची कामां करतले अशें एल्टन डिकॉस्टान सांगलें. फाटलीं 15 वर्सां लोकांची मागणी आशिल्ली ती मागणी आतां पुराय जालेली आसा. ₹6.5 कोटी मोडून फातर्पा ते खानागिनी रस्त्याचें काम करपाक हातान घेतलां. शुक्रारच्यान ह्या रस्त्याचो बुनयादी फातर घालपाक सुरवात केलेली आसा अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगलें. वाडट्या कोविड केशीच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान सगळ्या राज्यांक सादूर रावपाचे आदेश दिल्यात. शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांतल्या भलायकी मंत्र्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान बसका घेवन प्रत्येक राज्याची कोविडाच्या सद्याच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सगळ्या मंत्र्यांक कोविडाच्या फाटभुंयेचेर तांच्या मतदारसंघांनी सुरक्षाताये विशीं पावलां उबारपाची अशें आवाहन केलां.